लुका पोरमाणे शुभ वर्तमान अवेसोर 23 वळी 1 ते 30 आणि 2. जेजू पिलाता मुखार. त्यांना जमलोली सगळी सभा उठली आणि जेजूक घेवन पिलाताशी गेली आणि ते जेजूचेर ओशिंगारांनी करूंक लागले. आमच्या लोकांक बोंडाय करूंक फुलोयताना, सोमराजाक दोंड फारीक करूंक मोना करताना आनी आपूण क्रिस्त एक राय म्हूण सांगताना आमी ताका धरला. पिलातान ताचे लागीं विचारले, तूं जुदेवांचो राजा होय? ताणें जाप दिली, तूंच तशें सांगताय. पिलातान मुखेल यादनिकांक आनी लोकांचे जुंडीक म्हळें, ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळ्ळो. पूण तांणी तेंच जोरोवन म्हळें, आख्या जुदेयांत गालिलिया मेरेन हांगासर पर्यंत आपले शिकोवणेन लोकांक तो उचांबळायता. जेजू हेरोदी मुखार. अशें म्हणलोले आयकतोच तो गालिलियाकार काय म्हूण पिलातान विचारले आनी हेरोदीच्या अधिकारा खाल तो पडटा म्हूण गमल्या उपरांत ताणें ताका हेरोदीशी धाडलो, कित्याक हो त्या दिसांनी जेरुसल्याक आसलो. जेजूक पळोवन हेरोद जबर खुशी जालो, कित्याक ताका पळोवंक जायतो काळसून तो आशेतालो, कारण ताची खबर ताणें आयकल्ली आनी ताच्या हातांतले कसलेय एक बिस्मीत आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो. सोबार भासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण जेजू ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल यादनीक आनी धर्मशास्त्री ताचेर थांबोर नासतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदीन आपल्या सैनिकां बराबर ताका बेमान केलो, ताका केंडलो आनी सोबीत धोवे आंगले न्हेसोवन ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात हाचे आदीं एकामेकाचे दुस्मान आसले ते त्याच दिसा इश्ट जाले. पिलात जेजूचेर मोरणांचे फर्मोण मारता. मुखेल यादनिकांक, वडिलांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हळें, लोकांक बोंडाय करूंक फुलोयता म्हणून तुमी ह्या मनशाक म्हजेशी हाडला. आनी पळयात, तुमचे हुजीर हांवें ताची चवकशी केली आनी तुमी ताचेर फिर्याद दितात ते विशीं म्हाका ह्या मनशाचो एक पूण गुन्यांव मेळ्ळो ना आनी हेरोदीकूय मेळ्ळो ना. ताणें तर ताका आमचेशी परत धाडला आनी तुमी जाणोन मरण फावो तसलें कांय एक ताणें करूंक ना. देखून ताका खास्त लायता आनी सोडटा. उत्सवा समोय पिलातान लोकांचे खुशे प्रमाणे एका कैद्याक सोडून दिवंक जाय आसलो. लोकांच्या आख्या जम्यान हुयेल मारून म्हळें, हाका काड आनी आमकां बाराबासाक सोडून दी. शारांत राजभोंग आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून बाराबासाक बंदकोणींत घाल्लो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान तांचे लागीं उलयलो, पूण ती ओदीकूच आडूंक लागली, ताका खुर्सार मार, खुर्सार मार ताका. ताणें तिसरे फावटी तांकां म्हळें, पूण ताणें कितें वायट केलां? मरण फावो तसलो गुन्यांव ताचे सोवे म्हाका मेळोच ना. देखून खास्त लावन ताका सोडून दिता. पूण ती व्हडलो बोबाळ करून ताका खुर्सार मार म्हूण थांबोन आसतना मागताली.
आनी तांचे ताळे चोडोत बेताले. शिकी ती मागतात तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटोच बोंडाय आनी खून केल्ले खातीर बोंदकोडींत घाल्ल्या मनशाक ती मागताली तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे आधीन केलो. कोट्याच्या जाग्याचे वाटेर ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो सिरेनकार सिमांव ग्रामांतलो येतालो. तांणी ताका धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी तशेंच ताचे पासत रोडून उंच ताळ्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली उरपोंज चलताली. तेन्ना तांचे वाटेन वळोन जेजून म्हळें, जेरुजलेच्या धुवानो, मुजे खातीर रोडू नाकात, पूण तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रोडात. तर चोत्राय धरात. अशें म्हणपाचे दीस येतले. भागी त्यो वांचट्यो बायल्यो, भागी ते जल्म दिवंक नासलोले कुसवे, भागी ती दूद दिवंक नासलोली ओड्डी. तेन्ना पर्वतांक आमचेर पडात आनी दोंगराक आमकां धांपात अशें म्हणूंक लागतली. ओल्या लांकडाक अशें करतात जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जावचें ना? आनी दोगां गुन्यांवकारांक ताचे बराबर जिवेशी मारूंक व्हरताले.